मोगाच्या भावा भयणीनो, लोकनाचे हॉलांत केक काडचे आदीं टोस्ट मास्टर जाय तो कोन्याराचो भाव भयण हो इश्टीण हो केन्नाय पाद्री हो कोन्नवऱ्याची वळख करता. तशेंच इंतेराक मीस संपल्या उपरांत मेले भाव भयणीची फामिलीचो कोण एकलो हे मेले भाव भयणीची वळख करता. तशेंच आमच्या समाजान जेन्ना आमच्या इस्कॉलांक जायत कॉलेजींक खंय कसलेय कार्यक्रम आसतना मुखेल सोऱ्याची वळख करून दिता. ही जावन आसा आमची पद्दत. नातालांची फेस्त सोंपलें आनी आतां आमी सादो काल सुरू केला. 30 वर्सां जेजून आपली जिवीत गुप्तपणी आपल्या आवय बाबा बरोबर सारले. आतां दीस लागीं पावलेलेत जेन्ना तो संवसारांत आपलें जिवीत सुरू करूंक तयार जाला आनी आपल्या पावलां घालूंक तयार जाला. तो आतां आपलें मिसांव सुरू करतलो. 3 वर्सां ताणें ही मिसांव केलें. पूण मिसांव सुरू करचे आदीं तो जुवांशीं येता बाप्तीस घेवन आनी जुवांव ताका पळोवन जोमान जाल्ल्या लोकांक तशेंच आपल्या शिरसांक जेची वळख करून दिता. आनी जुवांव अशें म्हणटा, हो देवाचो मेंढरो, हो सोडोनार जो आमची पातकां भोगशितलो आनी आमकां सोडवून दितलो. कित्याक जाय जुवांव देवाची वळख करून दिता? 2 कारणां आसात. पयलीं म्हणजे आपल्या शिरसांक सांगता की आतां तुमकां म्हजी गरज ना, सोडून आयला तो तुमची सोडून करतलो आनी देवाची बरी खबर सांगतलो. आनी दुसरें म्हणजे आतां म्हजी गरज ना संवसारांत, कित्याक हांव आयिल्लो फकत एकूच कामाक आनी तें म्हणजे जेजूची वळख करप, रस्तो तयार करप, लोकांक सहाय करप. ही आतां म्हजें काम सोंपलें. देखून जेजू आपले देखून जुवांव आपल्या शिरसांक सांगता, हो जावन आसा देवाचो मेंढरो, ताच्या फाटीन वचात. भाव भयणीनो, जेजू सुचोवन आयलो आनी तेणें आपलें मिसांव सुरू केलें आनी तें म्हणजे देवाची वळख दिवप. देव खरोच मोगाळ बापूय. तो सगळ्यांचो मोग करता, कसलो भेदभाव करून मोग करता. आनी ताणें लोकांक एक नवो कायदो दिलो आनी तो म्हणजे न्हय फकत आपल्या भाव भयणीचो मोग करात, न्हय फकत शेजाऱ्याचो मोग करात, इश्टाचो मोग करात, पूण पेल्याचो मोग करात. आनी ही शिकवण तो गांवांनी दिवंक गेलो. देखून ताचे दुस्मान आहले, खूब आहले, भोव करून फारीसे लोक, फुडारी, ते ताका नाटकायन खुर्सार मारतात. शिकी मेल्या उपरांत जेजू 3 दिसांनी पुनर्जीवन जाता. पूण जेजू एके भाशेन बलिदान जाता, मेंढरो जाता. आले काळार जुदेव लोक खूब मेंढरे हो झोनार देवाक भेटयताले. खूब वेळार जेन्ना आसलेले एटोनमेंट सॅक्रिफायस, युनिटी सॅक्रिफायस, तेन्ना हे जाणून भेटताले. एक अशें करून ते पोतून एक कोट करताले. पूण आतां बापून आपल्याच पुताक मेंढरो कसो धाडला आनी एके भाशेन पोतून एक कोट जोडला आनी आमची सोडून केल्या. बाबा जेन्ना आमी मिसा पेटीन वांटो घेता तेन्ना आमी देवाक जेजू पोतून एके भाशेन भेटयता. जेजू उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमकां आमच्या जिवितांत येता. आनी अशें करतना 2 वस्तू पडटात. पयली म्हणजे हो एक कोट परतून जाता आमच्या लागीं आनी दुसरी म्हणजे आमी दुसरे क्रिस्त जातात. जेन्ना पाद्री सांगता आमी सांगले उपरांत वसात, परतून यात आनी जें तुमी मिसा पेटीन आयकलां, जो तुमचो उणोव जाला मिसा पेटेंत, तो परतून भायर वचून मिसाचें फळ दाखयात. आमी एके भाशेन देवाचे मेंढरे जातात
आमी एके भाशेन दोळे शेळयो जे आमच्या जिविता वरवीं आमकां देवान एक खास आपोवणें दिला ते म्हणजे मेंढरे जावप. जशें जेजून आपलें जिवीत सारलें तसो आमी सारूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता, आमकां एक आव्हान दिता. अशे दिसता जेन्ना आमी हो सादो काळ सुरू करता आमी जेजू भाशेन जिवीत सारूंक संवसारांत उजवाड दाखोवंक आमी ह्या दिसा पेटेंत देवा लागीं मागुया.